Fernando Hochi Gonzalo, soy, soy, soy. Fernando Hochi Gonzalo, soy, soy, soy. लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जे सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरोन तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्याचेर साय कशी आयिल्ली. ताणें तांकां म्हणलें, वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? ते थांबले. चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लिओपास नांवाच्या तांतले एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा यात्रेकार कितें? हे उतराक ताणें म्हणलें, कितें घडलां? तांणी ताका म्हणलें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां तें. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक ताका धरून दिलो आनी खुर्सार खिलायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताल्यो. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो. देवाचें उतर हें.